हॅलो दोतोर, रोमियो फ्रॉम कांदोलीम. रोमे बाब प्रश्न विचारात. दोतोर, म्हाका तुका विचारूंक जाय आसलो, मूत फोडो कसो कित्याक लागून जाता? हांव तुमकां सिंपल लँग्वेजीन सारकें एक्सप्लेन करता. तुमी तर एक ग्लासान उदक घेतलें आनी एक चिमटी मीठ उडयलें आनी तें मीठ फिरयलें जाल्यार तें मीठ फिरता. तितून आमी आनीक चड मीठ घातलें ओ उदक कमी केलें जाल्यार तें मीठ सगळा सेटल जाता. बरोबर. सो दीस इज अ व्हेरी सिंपल प्रिंसिपल. आमचे किडनीन तशेंच जाता. जेन्ना आमी उदक अदीक प्रमाणान पिना जेन्ना मुतान जे सॉल्ट्स आसता ते किडनीन येवन डिपॉझीट जाता आनी वो आमच्या रक्तान जेन्ना मीठ चड आसता ती कारणां खूब कमी. मेन म्हणटा ते जेन्ना आमचे पिवप सारकें जायना तेन्ना ते क्रिस्टल्स डिपॉझीट जावन पयलीं माती डिपॉझीट जाता आनी स्लोली मातयेचे कणे आसा ते मागीर कॅल्शियम डिपॉझीट जावन हार्ड जाता आनी मागीर तो स्टोन जाता, मुतखड जाता. अच्छा, म्हाका रोमियोबाच्या प्रश्नाक तुमी जाप दिल्यास. डॉक्टर, आमकां एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो. हॅलो. हां हॅलो दोतोर. हां मारिया विचार. आमचो एक पेशंट आहा. तेका 69 वर्सां. तेका मुताचे दुयेंस आहा, गोडे तेका मुतो जाता. मागीर तेका वर्कआउटान तूं ते दोतोरागे ट्रीटमेंट केला तेका आनी आतां तेका तितून हातोर जाला आनी तेका सगळी रूच विनागरी मसाले खावपाची आनी कितें तें सांगलें आयकना पूण तें तेका बरें आनी तें म्हाका दिसता तें बरें न्हू म्हण तें दिनाय. मारिया बाय, तुवें प्रश्न विचारला आनी जापूय तुवें आयकोन जाय. हां, तेका आयकूंक जाय. बरें बाबा, कोण म्हणजे तो पेशंटाक पयलीं आयक म्हणून सांग ना. तो मागीर म्हणून आपूण टीव्ही लावन आशिल्लो अशें ताका आपय बसय, आतां दोतोर सांगतलो. रोमियोक जे दुयेंस आसा न्हू ताका प्रॉस्टेटाची मोस्ट लायकली जर तुवें सिमटम सांगल्यार ताका प्रॉस्टेट जेन्ना एनलार्ज जाता तेन्ना ही मुताची जी वाट आसता ती नॅरो जाता आनी हो जो मुताचो पसकोटो आसा तो सारको ड्रेन जायना. ताका लागून हे मुताच्या पसकोटान भितर उरता आनी हे स्टॅग्नंट उदक कशें लायक पावसा उदक जें व्हांवना ते भाशेन हें मूत जेन्ना आडकोन उरता हिंगा तितून शो जाता, तितून ते डिपॉझिट्स जाता, ते क्रिस्टल्स आसता आनी तितून मागीर फातर जाता. सो म्हाका दिसता तुवें सांगलां ते ताका प्रॉस्टेटाचे प्रॉब्लेम आसा आनी एक वेळ ताका मुताच्या पसकोट्यान फातर जाला आसतलो. सो ताका तुमी सारके युरोलॉजिस्टाच्या फुड्यान व्हरोन ह्या प्रॉस्टेटाचो ट्रिटमेंट करूंक जाय आनी ह्या फातराचोय ट्रिटमेंट करूंक जाय. हो ट्रिटमेंट केल्या उपरांत मागीर आनी फातर जायना जावपाक डायटान जें हांवें सांगलां ऑलरेडी, जे भाशेन उदक सारक्या प्रमाणान पिवप, चड हारसाण वस्तू जे तुवें सांगलां ताका मसाल्याचे बिस्कूट लोणचे चड आवडीचे, पूण हें जें मीठ आमी जेन्ना चड खातात जेवणांत ते मीठ डिपॉझीट जाता क्रिस्टल्स कशें मुतांत आनी स्टोन जावपाचे चान्सीस वाडटा. सो तो तांकां डायटरी एडवायस जातलो. अच्छा, म्हणजे म्हाका दिसता मारियाबान जो प्रश्न विचारला आपल्या पेशंटा खातीर तांकां तुमी जाप दिल्लीच आसा. डॉक्टर, हांव आनीक तुमकां प्रश्न, तुमी प्रोस्टेटाचें सांगलें न्हय. हो प्रोस्टेट खुबशे फावटी आफ्टर 50 इयर्स आमी म्हणटा की इट इज अ डिजॉर्डर वीच ऑफन म्हणजे चडशे दादल्या मनशांक जातातूच. हे प्रोस्टेट म्हणजे बिनायन आसा काय मॅलिग्नंट आसा किंवा हांव म्हणजे पेशंट आफ्टर 40 इयर्स जनरल 50 वर्स 50 वर्साचो मनीस हाणें स्वता खातीर खंयच्यो तपासण्यो करून घेवप गरजेचें जाच्या उद्देश ताका कळटलें की बाबा आपल्याक प्रोस्टेटाचे एनलार्जमेंट आसा की ना आनी आसा जाल्यार ते कशा पद्दतीचें. सो जेन्ना एक गोश्ट सांगपाची म्हणल्यार 40 वर्सां जाल्या उपरांत जो प्रॉस्टेट ग्लँड आसता दादल्यांनी जो ग्लँड आसता जो हांवें आतांच दाखयला, जो प्रॉस्टेटाचो ग्लँड आसता तो वाडपाक सुरू जाता. सो पयलीं तेजे कांय त्रास जायना, पूण जेन्ना तो मुताचे वाटेर ब्लॉक जावपाक लागता तेन्ना स्लोली त्रास कॉमेस जाता. आनी त्रास म्हटल्यार कशें मुताचो फोर्स करूंक पडप आनी फोर्स करूनूच मूत भायर येवप, परते मुतोंक वचूंक दिसप, ओ तुमी मुतल्या उपरांत तुमकां दिसप की तुमचें मूत आजून जावंक ना, आजून उरलां, वा रातचे परते मुतोंक वचप. सो ही थोडी लक्षणां आसात की आमी हें जावपाक जाय की आमचो घोडे प्रॉस्टेटाचो ग्लँड वाडलो आसतलो. युजली ही सिमटम्स जेन्ना बिनायन आसता म्हणजे कॅन्सराचे आसना, ही सिमटम्स ग्रॅज्युअल आसता ओवर अ पिरियड ऑफ टायम. जशी आमची दोळ्यांची विस्ट 40 वर्सां जाल्या उपरांत कमी स्लोली जायत वयता तशी हे सिमटम्स ग्रॅज्युअल आसता. आनी पेशंट युजली हे सिमटमाक लागून दोतोराच्या फुड्यान येना कित्याक तो स्लोली एक्लिमेटायज जाता. पूण जेन्ना हे सिमटम्स तुमकां सडनली ओवर अ शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम आयले, 1 म्हयन्यान जे सिमटम्स आयले तुमकां नासले, तुमी आतां 60 वर्सांचे आसा, हे कांय तुमकां सिमटम नासले आनी सडनली ओवर अ शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम आयले, वो तुमकां मुतान रगत आयलें, वो तुमची फाट बी फोडपाक लागली सडनली, वेट बी कमी जालो जाल्यार तितून मातशें दुसरें कितें आसपाक शकता कॅन्सराचें बी. सो
तुमी डॉक्टराक मेळपाक जाय. एनीवे मुताचे केन्ना त्रास जाता तर तुमी तुमच्या युरोलॉजिस्टाक वचून मेळपाक जाय, कित्याक कितें बरें वायट आसा ते तो दोतोर तपासणी करून तुमकां सांगतलो. बरोबर. म्हणजे आनी दुसरें म्हाका सांग की हातून वॉट इज द रोल ऑफ अल्ट्रासावंड, म्हणजे वेदर वी कॅन नो बाबा तातूंत ते बिनायन आसा काय मॅलिग्नंट आसा, कशें कळूं शकता अशें? अल्ट्रासावंडाचेर युजली जेन्ना आमी प्रॉस्टेट पळयता जाल्यार आमी प्रॉस्टेट पर से ग्लँड ताजो सायज कितली आसा, तेजी वॉल्यूम कितली आसा तो आमी पळयता, आनी त्या प्रॉस्टेटाक लागून कितें प्रॉब्लेम जाला, जशें हय मुताची जी पिशवी आसा ती दाट जाल्या कित्याक ताका चड फोर्स करून मूत पंप करचें पडटा, ओ तुमचे किडनीन सूज आयल्या दोनूय सायडीन, ओ मूत खडे आसा, हे इफेक्ट्स पळयता. पर से तुमकां अल्ट्रासावंडाचेर एबडॉमिनल अल्ट्रासावंड जो आमी करता ते सांगपाक व्हेरी डिफिकल्ट. पूण आनी एक भाशेचो अल्ट्रासावंड आसा ताका आमी म्हणटा ट्रान्सरेक्टल अल्ट्रासावंड. तो आमी संडासाच्या वाटेंतल्यान प्रोब घालून तो प्रॉस्टेट ग्लँड सारको दिसती पडटा, तितून मातशे डिटेल्स दिसती पडटा, आनी तितून प्रॉस्टेटान कितें कॅन्सराचें वो कसलें दुयेंस आसा जाल्यार सांगूंक जाता. आनी त्याच टायमार जो आमी अल्ट्रासावंड करता बायोप्सी काडून आमी ते तपासपाक धाडपाक जाता आनी ताजो टेस्टिंग करपाक जाता. अच्छा. आनी एनी ब्लड इन्वेस्टिगेशन तशें म्हणजे खुबशे कडेन PSA बी मागता, म्हणजे वॉट इज द कोरिलेशन ऑफ दीस PSA? हय, PSA एक टेस्ट आसा जो खुबसो अब्यूज जाल्लो आसा, स्पेशली इन द वेस्टर्न वर्ल्ड. PSA म्हणल्यार प्रॉस्टेट स्पेसिफीक एंटिजन जाका आमी म्हणटा, जो अमेरिकेन स्टार्ट केल्लो आनी दे वे युजींग इट लायक अ स्क्रिनींग टेस्ट. म्हणजे तुमकां 50 वर्सां जाल्या उपरांत तुमी वर्सां सगल्या दादल्यांनी आपलो PSA करून घेवपाचो. पूण दॅट इज नॉट रिक्वायर्ड, दॅट इज अ रॉंग वे. आमचे कंट्रीन जो पेशंट आमकां येता तो युजली त्रास सारके चड जाल्या उपरांतूच येता, तो मातशे त्रास जाल्यार येना. सो आमी ते केअरफूल रावता. प्लस तेजी तपासणी करून जे आमी रेक्टल एक्झामिनेशन करता ताचेर आमकां कितें दुबाव आसलो जाल्यारूच आमी हो PSA टेस्ट मागयता, नाजाल्यार आमी PSA टेस्ट मागयना. अच्छा. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो हॅलो हॅलो, या हांव नीता उलयतां. नीताबाई विचार. पोटान उजव्या सायडीक सकयल मातशें दुखता, कारण कितें आसा येता? राव एक मिनिट, म्हाका 2-3 प्रश्न आसा. एक म्हणजे हे पोटान दुखता पळय ते म्हणजे मेल पेशंट काय फिमेल पेशंट? मेल पेशंटाक. मेल पेशंटाक. म्हाका सांगात केन्ना दुखता, म्हणजे लघवीच्या वेळार दुखता, सकाळचें दुखता, जेवल्या 2-4 दिसान मातशें अशें हात लायतकच दुखता किंवा अशें चलतकच बी मातशें दुखता. ताका लघवीक कितें त्रास आसा, म्हणजे मुतपाक त्रास? स्टूल्स, संडास साफ आसा? हय हय, संडास साफ आसा. आनी तुमी म्हणटा कितें लघवीक कांयच त्रास म्हणजे जळजळ ना किंवा अशें लघवीत कडेन त्रास जाता अशें कांय ना? अच्छा. सो हो जो सिम्पटम आसा मातसो वेग आसा, बिकॉज एबडॉमन ताका म्हणटा पेंडोराज बॉक्स. बरोबर. सो कितें आसपाक शकता. बट तुमी डॉक्टराक वचून तपासणी करून घेवची. डॉक्टराक हात लावं दी तुमच्या पोटार आनी तपासून घेवं दी, आनी कितें प्रॉब्लम आसा आनी डॉक्टराक दिसता की आनी फुडें कितें इन्वेस्टिगेशन करूंक जाय, जशी मुताची तपास हो एक अल्ट्रासावंड, जाल्यार दोतोर करून घेतलो आनी मागीर थिंगासून आमी तो ट्रिटमेंट घेवपाक जाता. अच्छा. म्हाका दिसता दीस अ व्हेरी गुड सजेशन की अनलेस तुमी डॉक्टर कडेन तपासणी करून नक्की हाचें निदान करप किंवा सांगप कठीण की ते नक्की कित्या खातीर दुखता. आनी दुसरें म्हणजे तुमकां क्लिनिकल बाकीचे जे कंप्लेन्स आसा तश्योय कांय ना. सो इट इज लिटल वेग. म्हाका सांग डॉक्टर, आनीक तुमकां प्रश्न विचारता की आतां जशें आमी दादल्यांचे विशीं उलयले तशेंच बायलांचे विशीं उलयतना म्हाका दिसता हो सगळ्या बायलांनी तुमच्या वतीन हो प्रश्न विचारता, कारण यू मे बी लिटल म्हणजे थोड्यांक मातशें विचारपाक अशी फाटी फुडें जाता आसतली, मातशें सगळ्यांनी लक्ष दिवन आयकात. खुबश्या बायलांक इन एल्डरली म्हणजे जी पोस्ट मॅनोपॉजल म्हणून येता किंवा जांची खूब डिलिव्हरी म्हणजे 4-5 भुरगीं आसा सुद्दां बायलां, तांकां ते इनकॉन्टिनन्स ऑफ युरीन म्हणजे मातशें खाग आयली काय लघवी जावप किंवा मागीर ते थोड्या वेळान जायत रावप किंवा कितें चल्लें जड उखल्लें जाल्यार लघवी जावप, म्हणजे अशें आपल्या आपूण म्हणजे अनकंट्रोल. जाल्यार वॉट इज दीस कंडिशन, हाव इट हॅपन अँड वॉट इज द लायन ऑफ मॅनेजमेंट, हे सगळ्या खातीर म्हत्वाचें. कारण खुबशे बायलांक ही तक्रार आसता पण ती दोतोरा कडेन वचनात किंवा आंगार सोंसून रावतात किंवा लजे खातीर किंवा आनी कित्या खातीर. सो म्हाका दिसता फुडलो प्रश्न विचारच्या पयलीं आमी ह्याची जाप आयकुया. हे एक कॉमन कंडिशन जावन आसा, जशें सांगला तुमी दोतोर, ताका आमी स्ट्रेस युरिनरी इनकॉन्टिनन्स म्हणटात. चड करून मल्टिपल डिलिव्हरीज ऑर जे सर्जरीज मल्टिपल सर्जरीज करून हे कंडिशन जाता. आतां प्रॉब्लम कितें जाता हांगा, जेन्ना मल्टिपल डिलिव्हरीज जाता जे टिश्यूज आसता ते स्ट्रेच जावन ते टिश्यूज वीक जाता आनी तांचो जो टोन आसता तो परतो सारको येयना. तेका लागून जी मुताची पिशवी आसा ती मातशी वयर आसता ती मातशी सकला देंवता आनी तेका लागून जेन्ना एबडॉमिनल प्रेशर कसल्याय कारणाक लागून वाडटा, जशें आमी खोकली काडटा वो संडासाक फोर्स करता वो आसता कोणा 3-4 मनशां बरोवन आसता, तेन्ना आमचे अंडरगार्मेंट्स भिजता आनी देन इट बिकम्स अ सोशल प्रॉब्लम. सो हाका आमी स्ट्रेस युरिनरी इनकॉन्टिनन्स म्हणटात. सो ह्या बायलांनी
लॉजन आसतना दोतोराच्या फुड्यान वचूंक जाय आमी वचून मागीर एक कॉफ टेस्ट म्हूण करता कन्फर्म करता की आसा ते कित्याक आनी एक कंडिशन जाका आमी ओवर एक्टीव ब्लॅडर म्हणटा जातून मुताचो पोस्कोटो मॅक्झिमम कॉन्ट्रॅक्शन जावन एक कंडिशन आसा कॅन मिमीक द सेम थिंग सो आमी डिफरन्शिएट करपाक जाय सो आमी तपासणी करून ते डिफरन्शिएट करता आनी जशें स्ट्रेस युरिनरी इनकॉन्टिनन्स आसा जाल्यार आमी तांकां एक्सरसायज शिकयता पेल्वीक एक्सरसायजीस जे डिलिव्हरी जावन आमी नॉर्मली पेशंटांक शिकयता जशें एक एक्सरसायज म्हणटा तो दोनूय जांगणा मदीं उशी दवरून उशे चिड्डप आनी प्रेशर एक 10 सेकंड दवरप आनी हो रिपिटेड एक्सरसायज हेका आमी पेरिनियल एक्सरसायजीस म्हणटात सो टू इन्क्रीज द टोन ऑफ द पेरिनियम आनी थोडे मेडिसिन्स आसात आनी मागीर जायना जाल्यार सर्जरी इज ऑल्सो एन ऑप्शन. बरोबर. म्हणजे थोडक्यान सांगपाचें म्हणजे हाचे जे मोरल आसा किंवा हाची जे झेस्ट आसा ते म्हणजे ज्या बायलांक अशा पद्दतीचे त्रास आसा की जांकां चड हांसल्यार लघवी जाता मागीर अनकंट्रोल म्हणजे कंट्रोलान उरना किंवा खोकल्यार जाता किंवा शिको आयल्यार जाता अशा बायलांनी चड लजन आसतना डॉक्टरा कडेन वचप स्पेशली युरोलॉजिस्टा कडेन वचप जशें डॉक्टरान सांगलां की ताका एक ट्रिटमेंट आसा एक्सरसायजांनी सुद्दां ते बरे जावं शकता एट अर्ली स्टेज नाजाल्यार थोडी वखदां आसता ती घेवं येता सगळेच उपाय जर हल्ले जाल्यार ऑपरेशन करून हे ऑलमोस्ट पेशंट बरो जावं शकता अँड कॅन लीड अ व्हेरी नॉर्मल सोशल लायफ म्हणजे तुका खंयच वतना एम्बेरेसिंग दिसचेना कांयच प्रॉब्लेम येवचेना. म्हाका दिसता डॉक्टर ह्या प्रश्नाची तुमी आमकां बरीच व्यापक अशी माहिती दिली. म्हाका सांग ही जी तुमी ऑपरेशन करता तेजे कशा पद्दतीचें आसता जस्ट बिकॉज फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ द पेशंट फॉर स्ट्रेस ताका आमी टेप ऑपरेशन्स म्हणटात ट्रान्सवजायनल टेप आसता हो ट्रान्स ऑप्शनेटेड टेप जातून आमी एक जाडी आसता जशी हर्निया सर्जरीक आमी जाडी हे करतात तशी एक मॅश तशी एक मॅस आसता सो आमी ते सकलसून इन्सिजन दिवन ते मॅश घालतात आनी जी मुताची पिशवी सकला देंवलेली आसता ताका एक असो सपोर्ट मेळटा एलिवेट करतात आनी सपोर्ट मेळून जेन्ना प्रेशर इन्क्रीज जाता तेन्ना ती लिकेज जायना. अच्छा मातसो डॉक्टर आमकां प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो हां हॅलो डॉक्टर गुड इवनिंग. व्हेरी गुड इवनिंग. हांव जैन उलयतां फोंड्यासान. हां जैन उलय. म्हाजे 14 वर्साचे चेडवाक न्हू दोतोर 1 वर्स जालें किडनी स्टोन जालेले कॅल्शियम ऑक्झलेट मागीर ट्रिटमेंट घेवन फक्त दोतोरान सांगलें उदक पिये उदक खूब पिल्या उपरांत ते स्टोन गेले पूण हाताक तेज्या मुताक वास येता दोतोर युरीन पास करता तेन्ना हे कशें जायत पण आतां अल्ट्रासावंड केलो कांय स्टोन ना सिटी स्कॅन केलो कांय ना पण तेच्या मुताक वास येता दोतोर. वास येता होच प्रॉब्लेम आसा. फीवर फ्रिक्वेन्सी जोर बी आसा तेका जोर येता ताप फीवर ना तसो ताप कांय येना. अच्छा परत परत मुतूंक जाता परत परत मुतूंक जायना दोतोर नॉर्मल जाता आतां. सो तुमचे एक बरी गोष्ट म्हणटा ती द स्टोन्स हॅव गॉट क्लियर्ड ओके सो तुमी तुमच्या पेशंटाची मुताची तपास करून घेवपाची मुताची तपास करून मुतान कितें इन्फेक्शन आसा कसले तरेचे जाल्यार पळोवचें पडटलें ताका लागून वास येता जे ती म्हणटात ओके सो ते तपास करून जर इन्फेक्शन आसा इन्फेक्शनाची ट्रिटमेंट घेवचो पडटलो आनी जी डायट आनी स्पेशली भुरग्यांनी आनी एक गोश्ट हांव आय वूड लायक टू स्पेसिफाय की जेन्ना स्टोन्स जाता ते कॅल्शियम स्टोन्स आसल्यान आमी कॅल्शियम टोटली कट करता वी शूड नॉट डू लायक दॅट कॅल्शियम नॉर्मल प्रमाणान आमी घेवपाक जाय म्हणजे भुरग्यांक जे दूद तुमी पिवपाक दिता ते दूद तुमी दिवपाक जाय ते कॅल्शियम मागीर इंटेस्टायनान ऑक्झलेटान कंबाउंड जावन भायर वयता सो कॅल्शियम जर आमी डायटीन कमी केलें जाल्यार स्टोन्स जावपाचें प्रमाण वाडटा ही एक मेसेज हांव सारकी स्ट्रिक्टली सांगूंक सोदता की कॅल्शियम म्हणजे दूद इज द मेन सोर्स ऑफ कॅल्शियम इन द डायट ते आमी नॉर्मल प्रमाणान पिवपाक जाय ते कट करूंक उपकारना. मातसो डॉक्टर तुम्ही बरीच मोलादीक आणि महत्वाची माहिती दितात. एक लहानसो विसव घेऊया एक ब्रेक घेऊया आणि परतून सुरू करूया.